एक जे आमकां दिसता की मेजर इशू रेंट कार आणि रेंट बाईक चड करून जे फातोर्डा मतदारसंघाचे लोक न्ही ते हांगा पार्क करतात ते वतात आणि गाडयो रस्त्यार पार्क करतात. सो इतलो रोड वायडनींग जो आमी केला, रस्ते जे आमचे टॉप क्वॉलिटीचे आहा ते फक्त आमी दुसरे मतदारसंघाचे रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक आमी सफर जातात. हाजे खातीर आमी आरटीओक सांगिल्लें आहा की तुमी ताजेर एक्शन घेयात, चलन करात. आणि जो इन प्रिन्सिपल पयलो जो हे आशिल्लो की विदाउट एमओयू, तो एमओयू म्हणतो कन्सेप्ट सोडून आमी ते शिकतले. आय विल रायट अ डिटेल लेटर टू द मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट. रस्त्यार पार्किंग टू व्हिलर, रेंट कार आणि रेंट बायकाचे आमी आमच्या मतदारसंघात अलाव करचे ना. सो हाजे खातीर वी आर व्हेरी क्लियर. रोड्स आर नॉट मेड फॉर पार्किंग फॉर पीपल हू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ अ बिजनेस. दे हॅव टू मॅनेज देअर ओन पार्किंग. हे हांगा आमी आमच्या मतदारसंघात अलाव करचे ना. आमी एक पिरियड दितात, 10 दिसांनी हे सगळे आमी इम्प्लिमेंट करतले. 10 दिसांक ट्रॅफिक पुलीस आणि सगळे जे एजन्सीज हांवें नेम केल्या दे वील बी क्रिएटिंग अवेरनेस की लोकांक दिसपाक येना की येवन चलन दिवपाक लागले. लोकांचे भितर अवेरनेस जावंक जाय. लोकांकूय दिसपाक जाय की हो रस्तो आमचो. एक फिलींग ऑफ बिलॉंगींग जावपाक जाय आणि हे करपा खातीर आमी अवेरनेस पयलीं दितले. आणि 10 दिसाचे नंतर आफ्टर lines are drawn on the roads, after that house is demolished, after all these things come into play, मागीर चलन स्टार्ट जातलें. ताजे मागीर ताका कांयच साल्वासां आसचें ना. जो कोण कायदो मोडटा ही विल बी टेकन टू टास्क. ही डिसिप्लीन हाडचीच पडटली. आमी ही जर डिसिप्लीन हाडना जाल्यार आमचो मतदारसंघ प्रोग्रेसीव आनी फॉरवर्ड जावचो ना.